दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकारान बरीच विकासाची कामां केली। डबल इंजिनाचे सरकार म्हणून या सरकाराक वळखतात। भाजप सरकारान अनेक पायाभूत सुविधा जनतेक मेळच्यो म्हणून खूप प्रयत्न केला। खंयच्याय वाठाराची उदरगत ही त्या वाठारातल्या साधन सुविधाच्या उदरगतीवयल्यान मोठ्या प्रमाणात थारता। राज्याचो 10-15 वर्षाचो काळ पळयल्यार फाटल्या 8-10 वर्षात राज्यातल्या साधन सुविधेची जाल्ली उदरगत दोळ्यात भरपासारखी आसा। भाजप सरकारान सुधारिल्ली साधन सुविधा आणि जोडणे गोंयाक एकठांय तशेंच लागीं हाडले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नव भारताच्या सपनाचे ध्येय घेऊन भाजपेचे डबल इंजिन सरकार राज्याक प्रगतीच्या मार्गार फुडे व्हरता ते दिश्टी पडटा। फक्त 11 महिन्या भितर बांदिल्लो कालवी पूल ते दोळे दिपकावपी अटल सेतू, जुवारी पूल आणि मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भाजप सरकारान दिल्ली आश्वासना पाळ्ळ्या। नदर मारूया भाजप सरकारान साधन सुविधा मळार केल्ल्या क्रांतीचेर। राज्यातली साधन सुविधा म्हळी की सगळ्यात पयली दोळ्यामुखार येता तो मांडवीचेर उबारिल्लो तिसरो पूल अटल सेतू। मांडवी न्हंयेचेर बांदिल्ल्या ह्या अटल सेतूक लागून सुमार 66,000 लोकांचो प्रवास सोपो जाला। गोय हो आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ, मात राज्यात आशिल्लो फक्त एकूच विमानतळ तोवूय नौदळाच्या ताब्यांतलो। हाका लागून पर्यटकांक बरोच त्रास जातात आणि हाकाच लागून राज्यात दुसऱ्या आणि पूर्ण वेळ विमानतळाची गरज आशिल्ली। ही गरज ओळखून भाजपा सरकार सुमार 3,000 कोटी रुपया खर्च करून मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधला। या वर्सा 5 सप्टेंबर मोपा विमानतळात पहिले पॅसेंजर फ्लाइट ट्रायल लँडिंग सिव्हिल एव्हिएशन महासंचालकाच्या फुडारपणान जाल्ले। तशेंच 23 ऑक्टोबराक एअरपोर्टाचेर देसी पॅसेंजर टर्मिनलाचे काम पुराय जातले। दक्षिण आणि उत्तर गोंयाक जोडपी जुवारी न्हंयेचेर आशिल्लो पूल परत पोरनो जाला। पुलाची क्षमताय उणी जाल्या, पुलाक वेऱ्यो आयल्यात। हो पूल चड काळ भार सोसपाक शकचो ना आणि म्हणून बेगोबेग नवो पूल जाय म्हूण नागरिक आणि तज्ञ सरकाराक सांगत आयिल्ले। मात हो पूल हाडलो कोणे जाल्यार भाजप सरकारान। 13.5 किलोमीटर अंतर तशेंच 340 मीटर लांब 8 लेनीचो हो पूल 2,701 कोटी रुपया खर्चून बांधतात। याच वर्सा 30 ऑगस्टाक पुलाची एक लेन दोन्ही वटेन एकठांय हाडून जोडपाचो सुवाळो जाल्लो। 100 वर्साची गरज चिंतून हो भव्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उबारला।
राज्यातलो भौशीक प्रवास हो चडसो प्रवासी बसींचेर जाता। राज्याक क्लीन एनर्जी आणि प्रवास दिवपाक गोय भारत फेम 2 येवजणे खाला 150 आंतरशार इलेक्ट्रिक बसी सुरू केल्यात। लोटली ते वेर्णे उद्देगीक वसाहत मेरेन 4 पदरी महामार्गाचे उक्तावण सरकारान केले। या रस्त्याच्या कामाचेर 229 कोटी 85 लाख रुपया खर्च केले। हाका लागून फोंडे ते मुरगांव मदले अंतर 12 किलोमीटर उणे जाले आणि प्रवासाचो वेळ अर्द वरान उणो जालो। राज्यातल्या भाजप सरकाराक केंद्रातल्या भाजप सरकाराचो तेको मिळून तयार जाल्ले डबल इंजिन सरकार। ह्या डबल इंजिन सरकारान राज्यात मोठ्या प्रमाणात साधन सुविधाची उदरगत केली। सुरक्षित रस्ते हे प्रत्येक नागरिकाचो अधिकार आणि सुरक्षित रस्ते दिवप हे सरकाराचे कर्तव्य। भाजपान राज्यात सुरक्षित रस्ते दिले। 2017 ते 2019 या काळात रस्तो अपघात 15% उणे झाले, जाल्यार अपघातातली दुखापत 42% उणे झाली। हे शक्य जाले भाजप सरकारान हाडिल्ल्या सुधारित आणि आर्विल्ल्या साधन सुविधांक लागून। साधारण 100 वर्षा पयली पुर्तुगीज काळात बांदिल्ल्या म्हापशेच्या तार पुलाची दुर्गती जाल्ली। बरीचशी वर्षा म्हापशेकार ह्या पुलाची दुरुस्ती जावची म्हूण मागताले। 29 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसा तार न्हंयेच्या पुलाची दुरुस्तीच्या कामाक सुरुवात जाली। जवळपास 6 महिन्या उपरांत गोय घटक राज्य दिसा 30 मे 2022 हो तार पूल जनतेच्या सोये खातीर उक्तो जालो। तशेंच सभोवतालाच्या परिसराचो विकास सुद्धा जालो। हो पूल बांदपा खातीर साधारण 10 कोटी रुपया वयर खर्च जाल्लो।
भलायकी क्षेत्रात सुद्धा गोय सरकाराचो विकास आमकां पळोवपाक मेळटा। 2 वर्सां पयलीं जेन्ना श्रीपाद नायक हे आयुष्य मंत्री आशिल्ले तेन्ना तेणी केंद्र सरकाराक गोंयांत आयुष्य हॉस्पिटल आनी आयुर्वेद कॉलेज बांदपाची शिफारीश केल्ली। गोंय सरकारान धारगड पेडणे हांगासर 2 लाख जमीन ह्या प्रोजेक्टा खातीर दिल्ली। ह्या प्रोजेक्टाच्या प्लॅनिंगा प्रमाण 100 बेडेड हॉस्पिटल, ओपीडी, संशोधन केंद्र तशेंच ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट पदाची सुविधा उपलब्ध आसतली। सध्या ह्या कॉलेजीचे बांदकाम जोरान चालू आसा। रोखडेच ताचे काम पूर्ण जातले आनी बऱ्याचशा लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो आनी आयुर्वेद कॉलेजीचो फायदो जातलो। दोन 2019 कोविडाच्या महामारीन पूर्ण जगाक हालोवन उडयले। आमच्या देशाक आनी तशेंच गोंयाक सुद्धा महामारीचो फटको बसलो। ह्या वेळार गोंय सरकारान ताकतिकेन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचे बांदकाम पुराय करून ते इमारतींत कोविड उपचार सुरू केले। ताका लागून शेकड्यांनी गोंयकारांचे जीव वाचले। गोंय हे भलायकी क्षेत्रांत प्रगतीशील आसा म्हूण शेजार राज्यांतल्यान सुद्धा गोंयांत लोक गोवा मेडिकल कॉलेजीन उपचारा खातीर येतात। दोन 2012 वर्सा कालवी गावात जाल्ल्या अपघातान पुराय गोंय हाल्ले। तेन्नाच्या सरकाराच्या निष्काळजीपणाक लागून 4 माणकुल्या भुरग्यांसयत 6 जाणांचे जीव गेले। शाळेची बस फेरीबोटीन घालतना हो अपघात जालो। 2012 वर्सा भाजपान सरकार घडयल्या उपरांत सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला 11 म्हयन्यां भितर कालवी पूल बांदलो। त्या वेळाचेर दोतोर प्रमोद सावंत हे GSIDCचे उपाध्यक्ष आशिल्ले। गोंयच्या सर्वांगीण आनी सर्वसमावेशक विकासाचो ध्यास घेवन दोतोर प्रमोद सावंत दीस रात काम करता। साधन सुविधांच्या ह्या विकासान गोंयकारांची जीण बरीच सुदारल्या। एक प्रकल्प पुराय जातलो तशी आनीकय सुदारतली। हो विकास पळयल्यार दोतोराचे शब्द याद जातात, भिवपाची खरेच गरज ना।